पांचवी शिकपी भुरगो शाळेंत सदांच बरो शिकून बऱ्या गुणान वर्गांत पयलो येतालो. शिक्षकां सांगता वो भुरग्यां सांगता ताची वागणूक बरी आशिल्ली. कोणूय भुरगो शिकपांत इतलो हुशार नासत जाल्यार तो तांकां सदांच आपलो आदार दिता. तशेंच फिरगोजेच्या मोळार वेदी सेवक कसो मोगान आनी हुशारकायेन सेवा करता. ल्हान भुरगो तो खरो, पूण ताच्या जिवितांतल्यान ल्हान ल्हान बऱ्या शेगुण्यांतल्यान जेजू तो पुरगोडटा. जें देवान ताका फुक्या दिलां दुसऱ्याच्या बऱ्यापणा पासत फुक्या तो दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात आनी आदी. तुमी फुकट घेतला फुक्या दियात. आमचे थंय घडये व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री करूंक जावच्यो नात, पूण ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी दुसऱ्यांक बोरवासो दितोली मनशां जावंक येता. देखीक गोरिबांक आदार दिवंक, जाणट्या भावा भयणां सोवे आमचो मोग दाखोवंक, आमकां संदी मेळटा तेन्ना बोणकोणींत भेट दिवंक, जावं घरांत पिडेक लागून पोसटवतात तांची मोगान सेवा करूंक, हॉस्पिटलांत भेट दिवंक, गरजेवंतां सोवें उदार जावंक. हातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक शकतात. हे सगळें आमच्या कुटुंबान पयलीं सुरू करुया. मोबायल, पेट्स, टीव्ही हाचेर वेळ थोडो करून एकामेकाक आनी गरजेवंतांक वेळ दिवन देवालें देणें वांटुया.